नमस्कार. हांव सुचित्रा येश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आज आमी जागृत जगताचे 22चे उपाख्यान म्हणल्यार 22nd एपिसोडा येवन पावल्यांचे. आज आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा, तुमकां आजच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर मामा, फुडली पंता तुमी मेळिल्ले तेन्ना म्हाका एक जानकी म्हूण एक भारी एक इंट्रस्टिंग केस सांगता म्हूण तुमी सांगिल्लें. ते विशयार आज उलया हांवें. जानकी ती मलेकुडिया जनांगाची, म्हणजे त्यांनी ट्रायबल, ते ट्रायबल खंय म्हळ्यार त्यांनी वेस्टर्न घाट्सांत मेळटाची. एकडच्यान सुर्ल्या ते चिकमंगळूर, मागीर हें नॉर्थ केरळाचे घाट सेक्शन, थंय पुरो तांणी मलेकुडिया मेळटाची. तांगेली बेसीक व्याप्ती कशें म्हळ्यार एस्टेटाचो काम करचें. ಸ್ವಲ್ಪ सिटींत पुरो आशिल्ले तांणी स्वच्छता कार्मीक म्हणटा पळय तें काम करचें. तातूंत इम्पॉर्टंट कशें म्हूण सांगल्यार हे कम्युनिटीन तूं कोणूय हायस्कूला वचराची, 5th स्टँडर्ड 6th स्टँडर्ड तांणी शिक्षण प्राप्ता, ताचे भितर तांकां वचचें जायना. जाल्यार हे जानकी म्हूण सांगलें आज तुमी जे केस आसा पळय त्या केसान तूं ही SSLC फर्स्ट क्लासार पास जाता. ताजे नंतर PUC जाले नंतर BSc करता मॅथमॅटिक्सान, तूं MSc मॅथमॅटिक्स करता. इतलें पुरा कोण क्वॉलिफिकेशन केलें चिलयेक, तांगे सगळे कम्युनिटीन कोणेंय पोस्ट ग्रॅज्युएट केलें ना ताच्या फुडें. तेन्ना तांकां सपोर्टूय नाशिल्लो, बट गव्हर्मेंटाचे हे प्रोग्रामा निमित्त ताका रिजर्वेशन मेळून घेवन तिणें पोस्ट ग्रॅज्युएशन मंगळूर युनिवर्सिटींत केलें, MSc इन स्टॅटिस्टिक्स. सो तिगेलें सगळ्यांचें जीवन कशें चल्लें म्हूण सांगून एक एपिसोड हे विडियो आसा, ते विडियो पळोवया. 4 चेडवालो बापै मलेकुडी जनांगाचे श्री वेंकप्प बेलतंगडी तालुकाचे निड्ले ग्रामाचो. अनक्षरस्थ दुखून 30 वर्स ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ ಕೋರ್ನು ಜೀವನ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ತಕ್ಕ ಐಲ್ ಕಷ್ಟ ತಗೆಲ್ ಚುರುಡುವಾಂಕ್ ಏವ್ಚ ನಜ್ಜ ಕಸಲೇ ಪುಣಿ ಶಿಕುನ್ ತನಿ ಮುಖಾರ್ ಏವ್ಕಾ ಮುಣು ಹಗೆಲ್ ಆಶಯ. ತಗೆಲ್ ಚುರುಡುವಾಂತ ಪೈಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ. ಬಪ್ಪೈಲೆ ಆಶಾ ಪೂರ್ತಿ ಕೊರುಕ್ ನಿಷ್ಠೇನ್ ಶಿಕುನ್ BSc पास केलली. त्यावेळी प्रथम दर्जेंत काम सोदू प्रारंभ करतना खाली डिग्री जल्ल्यांक काम खंय मेळटा म्हूण कोण ಸ್ವಲ್ಪ खिन्न जाली. B.Ed करूक 10,000 रुपये जाय. भाव संजीव B.Com शिकू लागलो आनी धाकले दोग हायस्कूल शिकतालेची. सक्कड चेडवाले शिक्षणाक आधार करचे वेंकप्पा साध्य जायनी. जानकी बँकांत रीण घेवन B.Ed करू सेरवली. B.Ed पूर्ण केलेले जानकीन पुरा कडेन काम सोदू प्रारंभ केले. ह्याची वेळा MSc पदवी प्राप्त केली. काम मात्र ना. कडेनी उडपी तालुकाचे चेरकाडींत शारदा प्रौढशालेंत सहायक विज्ञान शिक्षकिले काम मेळ्ळे. काम मेळ्ळेची ती तिगेल बापय वेंकप्पाक आधार जावन सहायक जाता. संसाराचे देखरेख प्रारंभ करता. भावाक M.Com शिकूक प्रोत्साह दिता. कुटुंबाचे रीण तीर्सून भयणेले PU शिक्षणाक फाटिंब दिता. जीवन सार्थक म्हणून दिसता जानकीक. कर्नाटक राज्याचे शिक्षण इलाखेन 2001-2002 वर्साचे सरकारी प्रौढशालेंत शिक्षकाले हुद्दो हाका अर्जी आपयले. MSc पदवी पास जालेल जानकी हे सरकारी उद्योगाक अर्जी घालता. मलेकुडी जनांग परिशिष्ट पंगड म्हळ्यार शेड्युल्ड ट्रायब जलेल कारण आनी महिला आरक्षण आशिल कारण जानकीक सिलेक्ट जेवचे एक उज्ज्वल अवकाश आशिल्ले. फेब्रुवारी 19, 2002 मैसूर विभागाचे सार्वजनिक शिक्षण इलाखेचे जंटी निर्देशकाल कचेरींत परिशीलन जाता. ती परिशिष्ट पंगडाची म्हणलेल कारण कोडियलाचे समाज कल्याण इलाखेच्यान दिलेले दृढीकरण पत्र हाजर करता. अधिकारीन त्या दाखलो पुरा सविवर जावन परिशीलन करून हस्ताक्षरे घाल्ले. सुमार
4 महिने उपरांत मैसुराचे जंटी निर्देशकाल आदेश येता. जानकी ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಾत आसचे मोंटे पदवू सरकारी प्रौढशाळेंतू सहाय्यक शिक्षकिले काम नेमक जाता. कुटुंबाचे सगळ्यांकय भारी संतोषाचे संभ्रम धुवेले सिद्धी पळोनू बापाई व्यंकप्पाक भरम जाता. आदेश स्वीकार केलेले 15 दीस भितर नेमकाती जलेले संस्थेन कर्तव्याचेरी हजर जावका म्हणलेले आज्ञा येता. एक वार भितर चेरकाडीचे शारदा प्रौढशालेचे प्रस्तुत उद्योगाक ती राजीनामो दिवचे अनिवार्य जाता. शारदा प्रौढशालेंत सकड विद्यार्थींगेले प्रिय शिक्षकी जानकी. तशीची त्या शाळेचे संचालकय तिगेल कामावयर आसची श्रद्धेक पळोवन भरम पावत आशिल्लेची. जाल्यारी सरकारी काम मेळतना आमगेले शाळेन तू काम करी हांगाच काम सोडनाका म्हणचे समवे जानकीक बरे जेवो तिगेल जीवन चांग जेवो म्हणून आशिसून शाळा आडळीत जानकीले राजीनामो स्वीकार करता. राजीनाम दिवचे पहिले जानकी जंटी निर्देशकाले आदेश पुनरपि वाचिता. नाव पत्तो पुरा सम आशिले. जाल्यारी आरक्षण प्रवर्गांत परिशिष्ट पंगडा बदलाक म्हळ्यार शेड्युल्ड ट्रायबाचे बदलाक परिशिष्ट जाती म्हणून बरोवन आशिले. म्हळ्यार शेड्युल्ड कास्ट म्हणून बरोवन आशिले. सत्वर ती शिक्षण इलाखेचे जंटी निर्देशकाक पत्र बरोवन हे चूक सम करूक आग्रह करता. जंटी निर्देशकाले तर्फेन हे चूकी सम करूक कसले आदेश येना. हे चूकी सुधार करनाशी राजीनामो दिवच्याक जानकीक धैर्य पावनी. हे अधिकारीले संपर्क करून आदेशांत आसची समस्या कसा म्हणून सांगता. आदेश कशी पेटोवन जाला त्या खातीर वग्गी तू नोकरी भरती जा वेळपाड कोर नका म्हणून जंटी निर्देशक सांगता. जून 14, 2002 मोंटे पदवू शाळेंत शिक्षकी जावन जानकी सर्वता. भरती फुडे मुख्योपाध्याय तिगेल सर्व दृढपत्र विवर जावन परिशीलन करता. अनिरीक्षित मार सुमार 52 दिवस जानकीन हे नव शाळेचे नोकरी प्रारंभ करतरी ऑगस्ट 5 मुख्योपाध्यायाक जानकीले हाताक एक पत्र दिता. त्या वाचिलेल जानकीक दोळ्या काळोख येता. पाया मुळाची भूंय कोसळटा. कसं हे पत्र कसं म्हळ्यार नोकरी सुकून निकास करचे बिडुगडे पत्र या रिलिव्हिंग लेटर. आनी कामां येवची नाका म्हणून सांगता मुख्योपाध्याय. ती चेरकाडीचे शारदा शाळेंत खुशीरी संतृप्त जावन आशिली. हे सरकारी कामांत भडती मेळटा म्हणलेल एक उद्देशान शारदा शाळेक राजीनामे दिवन हांग सेरवलेली. आत्ता हांगाय काम ना थंयय काम ना. त्रिशंकू परिस्थिती. घऊ बाम्मुणी नव कापड हाडता म्हणून आशिल कापड जळेलेल मणके जाल्ले जानकीले परिस्थिती. असहायक जालेल जानकी तिगेल अदृष्ट चांगना म्हणून प्रलाप करता. हाजे काही चेड कसं करू जाता. कडेरी बेलतंगडीचे शासक प्रभाकर बंगेरा लागी तिगेल परिस्थितीचो उजवाड घालता. शासक जंटी निर्देशकाक पत्र बरोवन इलाखे तर्फेनची चूकी घडला दुखून जानकील आयको असमंजस म्हणचे न्याय नाही. हे समस्या समाधान दिया म्हणून बरयता. हे जाल्यार 3 महिने जाल्यारय कांय उत्तर मेळना. डॉक्टर मम्मा इतले पुरा एक कष्ट पावन एक मलेकुडी जनांगांत तसले एक म्हळ्यार शिक्षणातील तसले एक जनांगांत एक तिणे जन्मा येवन इतले पुरा तिणे साधन कोर नाही ती असं नमल्याची समज जत म्हळ्यार कसं पणचे. तांतू आतां ब्रीफ डावन तुमी पळयलें कसं म्हणून जाल्यार जानकी MSc पास जावन येयन तिका मस्त रिजर्वेशनाचें काम करपाक मेळटा तशें जाल्यार तिका अन्ना ओटू बापसू ओटू रापका म्हूण सांगून ती चेरकाडी म्हूण सांगिल्ली ब्रह्मावरा लागीं एक व्हडली प्रदेश तातूंतल्यान वेस्टर्न घाट स्टार्ट जाता थंय ती राबिल्ली. ते प्रायवेट शारदा स्कूल म्हणून
तातूंत टिचर जावंक बील तेन्ना ती हें म्हणलें ऑफर्स पळय बारी अट्रॅक्टीव दिसलें. एक्चुली तिणें एप्लाय केलेलें न्ही, जॉयंट कमिशनर ते एकलो कृष्णमुर्ती म्हण आशिल्लो ताणें तिका लेटर बरयल्लें. ताणें कसन बरयलें म्हळ्यार आमकां मस्त पोजिशन्स खाली अशी कित्याक म्हणून ती रिजर्व फॉर शेड्युल्ड कास्ट एंड शेड्युल्ड ट्रायब. शेड्युल्ड कास्ट शेड्युल्ड ट्रायबान तो पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोणें मेळ्ळें तूं एक वेळ्ळें म्हणून आमकां न्यूज आयिल्लें त्या निमित्त तुमकां ऑफर करता आसा तूं कसले एप्लाय कर न्ही म्हणून ताणें एप्लिकेशन दिवन पटयलें तिका. तशें जावन तेणें केल्या शिवाय तिका तें वचूं काय म्हूण कसलें नासलें. तशें जावन आतां ती मस्त सिरकली. आतां कसन करचें म्हूण सांगून कळ्ळी. वय ते शासका लागीं तिणें पत्र बरोवनय ताका त्या समस्ये समाधान मेळ्ळी म्हळ्यार. वय शासकाल मात्र न्ही, तदनंतर ती मिनिस्टर मोटम्मा म्हूण एकली आशिल्ली एज्युकेशन मिनिस्टर तिकाय मेळ्ळी. बेंगलोरा चमकली, मैसुरा चमकली, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे पुरा खंयी जायनासली कडेरी तिणें कसन करचें म्हणून कळ्ळी. ताचे खातीर अपास आनी एक सान व्हिडिओ आसा ते पळया. कोणाल चूकी कोणा शिक्षा. परिशिष्ट पंगडांत जन्माक येवचे तिगेल चूकी न्ही. सरकारी शिक्षकील काम मेळटनाय तिणी कांय चूकी करनी. सरकारी नोकरी मेळ्ळेले संतोशान तिणें तिगेल आशिल्ल काम सोडतनाय तिगेल चूकी ना. जाल्यार तिका इत्या ह्या शिक्षा. तिगेल नांवची तशी तिका कितें करून जेता. चूकी ना अशी शिक्षी अनुभविसूचे आमगेल देशाचे जानकींगेले दौर्भाग्य जाला. तिगेले अखेरीचे प्रयत्न जावन बसरूराचे बळकेदार वेदिकेचे आश्रय घेतले. ऑगस्ट 26, 2002 बरयलेले पत्राक जंटी निर्देशकाले अनेकय उत्तर ना. बळकेदारर वेदिका शिक्षण सचिवाक सविवर जावन पत्र बरोवन जानकीक जालेले अन्याय समकोरका सचिवालय मध्यप्रवेशाचे गरज आसा म्हणून सांगता. ह्या पत्राकय शिक्षण इलाखेचे कांय प्रतिक्रिया ना. जेतना राष्ट्रीय मानव अधिकार रक्षणा आयोगाक दूर दिवच्याक जानकीक मार्गदर्शन आनी सहकार मेळटा. ह्या प्रकरणाचे सर्व दाखलोपत्र परिशीलन करतना शिक्षण इलाखेची तांगेल निर्लक्षा निमित्ताची हे समस्या जाला म्हणून स्पष्ट जाता. जानकीले कडेच्यान एकय चूकी जलल ना इत्या म्हळ्यार जानकीले अर्जींतू ती परिशिष्ट जाती म्हणून खंय नमूद सुन्ना. तशी नमुदिसूचे अगत्यय तिकना. ती परिशिष्ट पंगडाची म्हणून स्पष्ट जावन तिणी सांगिल्लस. समाज कल्याण इलाखेच्यान दिलेले फोटोस्टॅट प्रती तिणें प्रमाणीत केला. इतली जाल्यारय इतली जेतरय मैसुराचे जंटी निर्देशकाले संपर्क करून तिका आयले सरकारी आदेशाचे चूकी समकोरका म्हणून मनवी केला. शिक्षण अधिकारीन तांगेले तर्फेन जालेले चूकी समकरनी. शिक्षण इलाखेन जानकीक दिलेले नेमकाती आदेशाचे 9 पॅराचे आदेश पळयल्यारय तांतूंनी स्पष्ट दिला. ती शेड्युल्ड ट्रायब म्हळ्यार परिशिष्ट पंगडाची आनी परिशिष्ट जाती या शेड्युल्ड कास्ट न्हय म्हणून. आदेश तितली स्पष्ट आसतना मोंटे पदवाचे मुख्योपाध्यायान ह्या न्यूनता इत्या पळयनी. ह्याच वेळा पयले काम करतशिले शारदा स्कुलाचे संचालकांक मेळून तिगेले परिस्थितीचे विवर दिता. जाल्यार जानकीन तिगेले कामाक राजिनामो दिलेले दिगिनी त्या जागेक दुसरे शिक्षकाले नेमक जाला. व्यवस्थापक असहायक जाल्यांची. इतले मुखार येयलेली एक काणी ते जानकीले आनीक एक मुक्ताय हंताक या अंत्याक येवन पावली म्हूण हांव लेखता. म्हळ्यार तिका एक कडेन साकून एक कडेन तिका ती भोंवता शिवाय तिका कसलेय ते परिशिष्ट जाती आशिल्ले परिशिष्ट पंगड कोरवूंकय तिका जाय न्ही. हाका म्हळ्यार अशें कशें मुखार वयता तिणें. आतां विशय कसो म्हळ्यार तांणी पळयनी
शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल ट्रायब की म्हळ्यार परिशिश्ट जात की परिशिश्ट पंगड म्हणटा कांय पळयनी. ही ती ट्रायबल म्हळ्यार परिशिश्ट पंगड म्हणटात त्या ट्रायबलाक जॉयन जाली. दॅट वॉज रिजर्वड फॉर शेड्यूल कास्ट म्हळ्यार परिशिश्ट जाती. जाती म्हणजे कामाक वेकेन्सी आशिल्ले परिशिष्ट जातीक ही परिशिष्ट पंगडाची म्हळ्यार शेड्यूल्ड कास्ट आनी शेड्यूल्ड ट्रायबा मध्ये डिफरन्स. ते त्यांनी एक पटी केले मागीर कसले एक वर्ष जायना. एक पटी त्यांनी रिजर्व केले मागीर ते कोणें काम दिल्यार ते रॉंग जाता. आतां हें डेलिबरेटली कोणें केलें म्हणून सांगून आमी सांगनाशी ते बाय मिस्टेकय जावन अशें पुरो जाल्यार आतां विशय कसो म्हणसर एक पटी तीन काम सोडून त्याच्या नंतर हें ह्या कामयना त्या कामयना ह्या पोजिशनार येयली ती. आतां विशय कसो म्हणसर बळगेदार वेदिकेन ते सगळी समग्र स्टडी केले. स्टडी करून न्हू ताजे नंतर तीन आतां बरयल्लें लेटर्स पळय जॉयंट कमिशनर ऑफ पब्लीक इन्स्ट्रक्शन त्या मैसूरान तेगेलें ऑफिस तेगेलें नांव कृष्णमुर्ती म्हणून सांगून ताका आमी कागद बरयलें. आतां पळय प्रॉब्लेम क्रिएट केला तुमी त्या वय. आतां तीन केन्नाय ती परिस्थिती जाती म्हणून सांगनी तीन परिस्थिती पंगड म्हणून दिला. तुमी ताची एन्क्वायरी केल्या अटेस्टेशन केलें तुमगे दस्खत आसा हांगा मुख्योपाध्याय आसा पळय ते मोंटे पदव स्कुलाच्यो ताणें पळयलां इतलें पळोवन जाल्यार मागीर तुमी करी म्हणटा. आतां ताका तिका कसलो ब्लेम करता तुमी. त्या निमित्त हें सम करता तें सम करना म्हणून जाल्यार तुमी आमी फर्दर एक्शन घेताची म्हणून कशें एक्शन घेता म्हणून सांगे न्ही. कित्याक म्हळ्यार कसं एक्शन घेता म्हणून आमकां गोत नाशिल्लें. विशय कसो म्हळ्यार आतां एक अशें लागता हे प्रॉब्लेम क्रिएट केलेले एक्झिक्युटीव म्हळ्यार कार्यांग म्हणटाचे तांणी. आतां बरले दोन पिलर खंयचे एक शासकांग एक न्यायांग. शासकांग ऑलरेडी तिने वचून दिलें प्रभाकर बंगेर उलयला मोटा मल्या उलयला तांगे कोणाक तांकां अर्थ समज जायना तेका सांगून. आतां बरले म्हळ्यार न्यायांग आमी न्यायांगा वचया म्हूण सांगून आमगेले लिगल एडवायजराक फोन केलो. म्हळ्यार आतां अशें प्रॉब्लेम आयला चिलयेक तिका आतां रॉंग जावन ताणें अपॉयंटमेंट केला. आतां नंतर तिका हें कोण कसो न्हय बिडुगडे आदेश म्हूण सांगून तिका रिलिव्हींग नोटीसय दिला. आतां ते कसलें न्याय घेवचें साध्य म्हूण सांगल्यार आमगेलो वकील एडवोकेट J.K.B. मुर्ती म्हूण सांगून तो 40 वर्स तकून आमी गायड करता आशिल्लो. तागेलें स्पश्ट हें कसलें करूं जायना. कित्याक म्हळ्यार कितलींय जन पॉलिटिशियन्स आनी ब्युरोक्रेट्स तांगेले कॅन्डिडेट भितर घालपाक हें एक उपाय तांगेलो रॉंग जावन हें दिवचें अपॉयंटमेंट लेटर दिवचें 3 म्हयने नंतर ताका डिसमीस करचें तें नाटक तें. पूण ताण तें हायकोर्टा वचचें स्टेटचें स्टेट 10 वर्स की 15 वर्स काम करचें असेल परत जाता म्हूण सांगून हायकोर्टान नोटीस केलां ऑलरेडी. त्या निमित्त इफ दॅट इज रिजर्वड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट it's only scheduled caste people should be appointed. If it is reserved for scheduled tribe तांणी मात्र अपॉयंटमेंट करता. त्या निमित्त इंटरचेंज करूंक जायना कोर्टान बी जायना आनी कोर्ट एन्क्वायरी समेत घेना म्हूण सांगून. आतां शासकांग जालें न्यायांग जालें कार्यांग जालें तिनी फेल जालें मागीर आतां मुखार कसं न्हय म्हणून न्याय कशें दिता तिका ताचे खातीर हें आमी मस्त जनाक कॉलेजांत पळय हें एपिसोड तांकां एक्सप्लेन करून गेलो. मुगेलें वर्कशॉपांत सेमिनारांत पळय आतां कसं करचें म्हूण सांगून जनाक तिनी ना म्हणून जालें मागीर थ्री पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी आनी मुखार कशी म्हूण सांगून. जाल्यार 4th पिलर म्हणलें जर्नलिजम. ते अभिप्राय काण घेवचो म्हणून पत्रिका पत्रिका रंगात कशें एफेक्टीव जावन गेलो हे प्रॉब्लेम सॉल्व केले म्हूण सांगून आमी नेक्स्ट एपिसोडांत पळया. नेक्स्ट एपिसोडांत तुमकां कंप्लीट ताचें खंयचें आमकां कसलें पब्लीक ओपिनियन क्रिएशन कशें जालें तें क्रिएशन केलेलें पब्लीक ओपिनियन कम्युनिकेट कशें जालें तें पुराव नेक्स्ट एपिसोडांत पळया. त्याची भारी इंटरेस्टिंग पॉइंट राबयला. प्रतिपंत आमी हे 2 एपिसोड भाग 2 म्हणून करतना त्याची एक घडयेंत तुमी राबोवचें आमकां नेक्स्ट कशें जाता म्हणून आमकां 1 वर राखूं म्हणून एक आतुर.
इतले वेळू जानकी केसाचे माहिती दिले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर माम. नमस्कार. तशीची आमगे सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें कोरा म्हूण म्हाका